हालेलुया हर गाणे क्लाब सम्याचे जो वंदा तुका सम्याचे जो आराधना मी करता सम्या इच्छावर त्या दिसा तो आमच्या संगत असा आमच्या मदत असा आमका सदांच मेळो गायलाय सम्या ह्या दिसा तुझे सर बरे म्हणे आपण घ्यायचे घरच्याक साम पात्र बेच्या वरत्या विडवणे पात्र बेकाचलो तो वर्त मोग आज आम्ही तुझे ते प्रगट गो तुझे ते प्रगट करंग हांगायला सम्या आमच्या तुझी दाळच्या माळची दिष्ट घाल सम्या आमका तो आपण सम्या आमका वरत्या उत्तेजित कर आमका सुडसुडीत कर आमका वरत्या संतोषांची पाव कर एकामेकाच्या मगांची एकामेकाक समजून घेऊ हर एका भुरग्याक समानतेत आम्ही आमच्या डोळ्यांच्या नदरेन पळोवन हर एका भुरग्याच्या उदारगते खातीर म्हज्या तांकी परती कुमक करूंक जाय जाल्यार चर बरेपण बरें मन बरें काळी बरें जीव आमकां दी सम्या हालेलुया 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 समी आमचो आणि आमी ताची आमकां ना दुसरो आसरो असा एकलोच समी क्रिस्त आमच्या पासत हरएकी बरें केल्लो क्रिस्ता मुखार आसचें कितल्या वर्तें बाग आमचें हेचे दिसा मोगाचे भावन आनी बिडीन तकले आमचे बागोवया नमस्कार आमी करुया सम्याक वंदुया या नमस्कार करूया या नमस्कार करूया या नमस्कार करूया सोमिया अल्टार में बश्या मगाच्या ना जेसूस आपले कूड आणि रगत सांगता घेऊन आमचे सांगता असो वरतो वेळ हो त्या उंड्यारपी ल्हाणांतलो ल्हान जावन आमकां तो मेळोंक आयला ह्या उंड्यारपी आमचे सांगता तो आसल्या देखून आमकां तो मांस आणि रगत जावन एक कण जावन आमकां तो सदांच मेळटा आणि तस जेजू ताच्या वरत्या कोडी रक्ताच्या परबेक आमी आयतीन जाता आसतना ताची कोड वर्ती और एका तरणाट्या बरी ती कोड पडपडी जावन आसूंक आसली पूण आमच्या फातका देखून आमच्या सोडवणे खातीर आमी नाश जावन वचो म्हणल्यार एकच एक इराद्यान कोणेय नाश जावंक ना त्या देखून मोगाच्या भावन आनी बेडीनो जायते फुडें आमी चिंतूंक पुरो आमच्या आदल्या सैमाक आमी पाटी वता आमी पातके आसले आमी तशें केलां आमी अशें केलां सैतानाची वीद वळ्ळी ती कित्याक की म्हळ्यार सम्यान केन्नाच खंयच्याय भुरग्याक ताणें केल्या पातका खातीर तुवें तशें केलां हें म्हण केन्नाच कोंकोन सांगोना नेगार केल्या पेद्रोक सयत एकच एक पावटी जेजून ताका रिमायंड करूं ना या ताका परत विचारूं ना ताच्या बदलाक जेजू ताचो बाबार्थ घट करच्या खातीर ताची पातयेणी आनीक गोंडायन व्हरच्या खातीर जेजू पेद्रोक विचारता पेद्रू तूं म्हजो मोखरताय तीन बटी विचारचो अर्थ इतलोच आनीक गोंडायची मर मारच्या खातीर मोगाच्या न्हू आनी तसलें बरेंपण आमकां दिता तस जेजू आयच्या दिसा आनी असलें बरेंपण आमी बगता आसतना जेच्या नांवान जेच्या आमले रक्ताच्या बळान संपूर्ण तरान आमकां सुटका ताणें दिल्या आमचें जिवन बऱ्या तरान आमी जियोंक मुखार सरुया सम्य सांगता आसतना कितेंच उणेंपण आमकां ना सम्य सांगता आमी एक जावन जियेत आसतना आमी भियोवची गरज ना कित्याक सोमी आयिल्लोच आमकां बरी भलायकी दिवच्याक आयच्या दिसा मानसीक तरान कश्टांच्या सरपिडे सपासत आमी मागोंक त्रेक ठाव सांग बरें एका एका कारणा खातीर तांचे थंय तें उणेंपण बगलां लॉस सेल्फ कॉन्फिडन्स लॉस सेल्फ इमेज लॉस सेल्फ एस्टीम म्हाका धैर्य ना म्हाका तें करूंक जायना
म्हाका हें करूंक जायना म्हणली एक खंत एंग्जायटी उद्वेग म्हणटा आमी. हो उद्वेग आमच्या मोतींत येवन 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 आमी फकत मोत उपयोग करता शिवाय आमचे काळीज आनी आमच्या जिवनांत आशिल्ले आत्मीक तरेची घटाय आमी आज समजून घेना. कित्याक एका एक रितीर आमी कट ऑफ जाल्या. आमची तकली मात्र धांवता. मानसीक तरान आज कितले जाण आमी वळवळटाव. मानसीक तरान कितल्या जाणांच्या कुडींत आज मोतींत तांच्या काळजांत समाधान नासतना ती आसात. पॅनिक अटॅक्स, एंग्जायटी अँड फियर, डिप्रेशन, स्किझोफ्रेनिया, obsessive compulsive disorder, attention deficiency hyperactivity disorder, autism, एका रितीर अल्झायमर्स, सगळे पिडा ह्या डिजॉर्डर्स आमच्या थंय येवंक कारण इतलेंच सम्या थंय आमी खऱ्या मोगान थीर रावनातल्या देखून. थीर रावल्या तर खंडी जावन जेवणसारची विदोळी आमच्या थंय चलना. म्हज्या बान आनी पिडेन देवाक लागीं सरोंक देवा सांगता एक जावंक आमकां फकत एक दीस न्ही हर एक घडी म्हणल्यार बरी आमी जेजू सांगत आसोंक जाय. आमी हांगा आसा सम्या, तूंच आमचो आसरो, तूं आमचो सोडवणदार, तूं आमचो राखणदार. सदांच आमकां सांबाळचो, आमकां पोसचो, तुज्या विणे आमकां ना कोण दुसरो. आनी तो जावन आसा आमचो वैज मोगाचे न्हू. अशा दिसांत तुमकां कोणाक सकडी असले त्रास आसात सांग बरो, तुज्या मानसीक तरान बळिश्ट नाय, मानसीक तरान कश्ट जाय, तुमच्या कुटुंबान कोणी आसा सांग बरो, मानसीक तरान आज आपलें जिवन बऱ्या तरान मुखार चलोवंक जायना. आज समाधान कितेंय सांगल्यार राग येता, कोणेंय सांगल्यार आयकोवची संवय ना. आपा लिपा म्हणल्यार बरें आमी लिपान लिपान जाय ती वायट कामां करता. असले मानसीक तरान आज जायते आमी पिडेस्त जाल्या. एका एका रितीचे डिजॉर्डर आमच्या थंय आयला, एका एका रितीचे उणेपण आमी बगला. तर मगाच्या आयच्या दिसा सम्या जेजू कोण सकडी मानसीक तरान वळवळटा, मानसीक तरान कश्ट जाता, ताका तुज्या पांया तळा हाडटा. ह्या सक्रामेंताच्या वर्ते बेसांव तांचे देवय, तुज्या आमली रगत तांच्या शिराशिरांनी प्रत्येक तरान तांच्या त्या मोतीच्या शिरांत, तांच्या त्या मेंदवांत, सगळे तांच्या कुडींत जाय जाल्यार बरेंपण हाडच्याक तुंच आमचो आसरो, तुंच आमचो सोडवणदार, तुंच आमचो गवळी. पेज नंबर 102, C14. Astro
मध्ये उड्या म्हणा त्यांच्या वाईट सत्तेक आमच्या लागी येऊन दे नका त्यांच्या वाईट चालीन आमकां चलोवंक दे नका त्यांचे वाईट आमच्या थंय जायनासर आमच्या तो आमचो गोवळी जावन सदांच आमच्या संगता राव सोम्या आम्ही संसारांची येत असताना तुला वर्त फोन करता जायच्या अडकळी येतले जायचे मनपास असतले पण सम्या तो आमच्या जगात असताना आमका किती सोडे तो करचो नाही तो जाऊन आमचो सोडवणदार आमचे सोडवण करचो आमका सगळे सांभाळचो आणि त्या प्रमाणे आमचो शिकवणदार आमका शिकवचो हर एका घडये म्हणल्या बरे जायते बरे बनाडचो तोच आमका जाऊनच जाय तर सम्या तो म्हजो सोडवणदार तो म्हजो शिकवणदार तूं म्हजी घटाय तो म्हजो देव तो म्हजो सोडवणदार
काळीज तुझे मन, तुझी कूड, तुझी बोगणां, तुझी चिंता ती सगळी जेजू मुखार उक्ती कर. जायत्या जाणांक तडबडी आमकां कश्ट मारतात, नंतर जी चिंता येतात, चिंता निस्तेज करतात, चिंता निरासक्त करतात. बरें जिवान जिये जेवण संतोषान जियेंक पळयत आसतना कितें गे आमच्या मोतीन बगता आनी आमी डल्ल जाता, नो मूड म्हणटा, म्हाका कितेंच करूंक नाका म्हणटा. पण सम्याच्या संगत आमी आसतना मगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां हर एकी करूंक साध्य जाता. आमी त्या सम्यातय पाती येवचे, आमी कोणातय दुसऱ्यातय पाती येवचे न्ही. हो सोमी कितें जक्कडी करूंक शकता तें आमी आमच्या वाजेलांत पळयलें जावन आसा. कोण जक्कडी जेवसार लागले आसात, जमी तेणे वेत आसतना जेवसार बियान तरतरतले आनी म्हणटले आमकां कित्याक त्रास दिवंक आयलाय. सम्यान म्हणलें वत्रान तोंड दाम निकळ, कित्याक हर एका भुरग्यान बरें आसा जाय, हर एका भुरग्याचें जिवीत बरें जाय जाय, हर एका भुरग्यान सल्वसावन जोडी जाय, संतोषान समाधाने जिये जाय. हे जावन आसले जेजूचे मन. जेजूके ज्याय भुरग्यान कश्टांचे वळवळचे, दुखेन भरचे, पिडेन कश्टांचे नाका आसले. मगाच्या भावान आनी भयणीनो खऱ्या पावडटांत आमी मागलें जाल्यार खंडीत जावन तो दितालो. कित्याक ताणें ती म्हणलें उतरां मार्काच्या वांजेलांत कोण सक्कडी ह्या पर्वताक हांगा दोनो थंय वचोंक सांगोन म्हज्या नांवी सतमानी जाल्यार तें सेंत जातालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हरगां जेजो, होगलाब जेजो, वंदान जेजो, महिमा जेजो, प्रणाम जेजो, होसाना जेजो, जय जय जेजो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तेच प्रमाणे आज आमी पावडटान मागया, आमची काळजां मनां उक्तीं करुया. जेजू म्हाका सगळी तुजी जिवीत उक्तें करून दवर, कांय स्लीप होवंक ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू सगळें समजता, जेजू कळीत आसा खंयच्या मनशा थंय कितें आसा. त्या प्रमाणे जेजू आमकां ताचे सांगात सदांच दवरूंक अत्रेकता. पूण आमी आमकां दिल्लें फ्रिडम दुरुपयोग करून घेवन त्या सोम्यातून पयस गेल्या तरी ती आमची सूख जाता. सोमी केन्नाच कोण ना की ना म्हणना, सोमी केन्नाच कोणाकी म्हज्या लागीं हे नाका पयस वच म्हणना. तो ताचे लागीं आपयता तें आदकून म्हळ्यार ये या म्हूण तो सांगता. ये या म्हजे सरसी म्हणटा, ये या तुमी खंय वेची गरज ना, म्हज्या लागीं ये या म्हणटा. म्हजी भावान आनी भयणीनो ही उतरां संपाद्री पियो बऱ्या तरान समजून घेतलो. तो म्हणा लागलो कितेंय जावं दी, म्हज्या जिवनान कितले कश्ट येवं दी, म्हज्या जिवनान कितले तगतड येवं दी, म्हज्या जिवनान कितलोय अपमान बगूं दी. 3 वर्सां मोगाचें न्हू, येवक्रिस्ताचे भेटोवणीक भेटनासतना कुमसार आयकनासतना लोकांच्या तकलेर हात धरूंक परवानगी दिनातल्या वेळार पाद्रे पियो कांय तावोंक ना. तो म्हणा लागलो हें सगळें देवाचें. द स्लॅप ऑफ माय मदर चर्च इज सो स्वीट. ही शिक्षा एखाद्या वेळा म्हाका दिली जाल्यार शिक्षा म्हण हांव चिंतिना, ताच्या बदलाक देवान दिलो व्हरतो अवकाश म्हण चिंता. सांग बरो मोगाच्यान आमच्या जिवनांत तडबडे आमी कश्ट भोगल्यात, पिडा आयल्या. कितें म्हज्या कुटुंबांत अशें जाता, म्हज्या भुरग्यांचें फुडार कितें, म्हज्या भुरग्यांक अशें कित्याक जालां, म्हजी कांय सूख आसा गे, म्हजी कांय पातकांची शिक्षा गे. सोमी म्हणटा पातकांची शिक्षा न्हय, आनी मुखार पातक करिनाका, आनी मुखार पातक करिनाका. कित्याक पातकाचें जिवीत संतोशाचें जावंक जायना. एखाद्या वस्त्र वयर एक काळो तेंबो पडलो जाल्यार उठोन दिसता, कित्याक तें धवें. त्याच आमच्या नितळ निर्मळ चिनयेंत सम्याची मोर आमच्या थंय ताणें मारल्या. आमी तेचीं भुरगीं जाल्या, इगर्ज सांदे जाल्या. मातने आसता येवकरिस्ताच्या जेजू सांगात एक जावचें कृपा आमकां लाभल्या. ह्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिव्या देव उपकार बावडया आनी प्रत्येक तरान सगळीं आमी उबी रावया मोगाचें न्हू. ह्या वेळार तुमचें काळीज, तुमचें मन सगळ्यांचें जूग दियात. जेजू मुखार उक्तें करात. जेजू आमकां दाखयता ती वाट, त्या वाटेंत आमी आमचें सगळें जिवीत
जेजूगो आतां देवया. एकल्याचे वंड उक्ते जावं दे. अर्का तो का देवो महिमा तो जे गावो उक्ते कसम्यावो ओ मोजे कान म्हजे उक्ते कर. उक्ते कसम्या काने मोजे आशीर्वाद घेवंक आज प्रत्येक तरान सगळ्या मानसीक पिड्यान वळवळच्या भुरग्यां खातीर आमी मागल्या वेळार समी तेच बरी भलायकी आमच्या भुरग्यांक दिवं दी, आमकां दिवं दी. कोण सगळी ह्या मानसीक अस्वस्थपणांत वळवळटा गी तांकांय तो बरी भलायकी दिवं दी म्हण मागोन समेच्या आशिर्वादाक आमी आयती जाव्या. सक्रमेंताकाल तुझ्या कश्टमांना सोगडास तुवें आमकां सडलाय. तुज्या मोगान सदांच आमकां वेंगलाय. आमचें पोशाण केलां, आमचें चडवण केलाय. आमी नाच जायना जावच्या सदांच आमकां राखून वेलाय. आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण बगन करत संतोश आमी संभ्रमोंक जाय जाल्यार सर करपा तूं आमचे थंय वत. जो जी येता येणे राजवार चलयताय सस्नाच्या सस्ना. आमेन.
सारख्या आमचे पासोत माग बापा चलच्या कामी देखील तुझ्या आसीसीचे ते दुर्बळ वाटे विजय मोडासो पर्व सोडो फ्रांसिस्का स्पिरिटाची सदा उर्साचो कोरो जोडलो भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरेत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा चलच्या कामे देखील तुझ्या ख्रिस्ताची कष्टे कुडीर वावून देवाची ओळख दिली मागण्यान प्राचितांची चूक मेळून शांतीची हातेर घालो भाग्यवान पाद्री पियो बापा प्रकाश करी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा चलच्या कामी देखील तुझ्या संपियो आमा पासोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापजिण्या जाप संपाद्र पियोग तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग पावो केलें ताचे विनातेन कितें हांव अत्रे करून मागता ही कृपा आमकां दाय कर आनी चड जावन जेच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां पावो कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशादीन तशातां सदां सर्वदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशादीन तशातां सदां सर्वदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशादीन तशातां सदां सर्वदा आमेन ये म्हज्याचे जोत तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बडे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळशें कर प्रत्येक तरान आज आमी मागचें जावन आसा फादर डेनिसांची भलायकी बरी जावच्या खातीर तशेंच एका भयणीची पांय दूख गूण जावच्या खातीर 5 जाणां परीक्षेन पास जावच्या खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या मोला विकोन वेच्या खातीर मागोन आसात बऱ्या मरणाची कृपा थोड्यांक मेळोंक मागोन आसात एकल्याचें घर बऱ्या तरान विकोन वचोंक बिजनेस बरें जावंक आनी आसले कितें सकडी थोडे तांच्या कुटुंबाक ह्या वैयक्तीक जिवनाक गरजेचें आसा की तें सगळें मेळच्या खातीर मागोन आसात भायर पडिल्ली चेन मेळच्या खातीर मागोन आसात त्याच प्रमाणे पैन बऱ्या तरान जावंक पयसल्या युरोपांत हांव गांवां घेवंक आसात ताणें बऱ्या तरान येवच्या खातीर एका भुरग्याचें ल्हान काम सांबाळ चड ना ताका बरें सांबाळाचें काम मेळच्या खातीर मागोन आसात त्याच प्रमाणे दुवेक काम मेळोंक मागोन आसात जायते मेंटल टॉर्चर बघून आसच्या जायत्या जाणांक सुटका मेळच्या खातीर मागोन आसात एकल्याची पॉकेट खंय दवरल्या म्हणटा कळीत ना ती मेळच्या खातीर तो मागोन आसा आनी त्याच प्रमाणे समान निधनांतल्या खातीर मोतीन जायती बेसराय दवरल्या खातीर मेंदवांतलें दूख आसल्या खातीर मागोन आसात रेशमाची भलायकी बऱ्या तरान इम्प्रूव जावच्याक देवान केले सर बरेंपण आनी त्याच पाद्रपेच्या विनवणेन आमी मागले उपकार मेळयल्याक देवाक आर्गां दिवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं सो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार कमान मेरे कृपे मरिले समजे सांगता श्रेम तातो सदैव सदैव पॉल जगुश्चे जेजो ती मरिये देवाचे मे आमो प्रेंका तीव्रनेती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या
सगळ्याक जशें आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पाती येता. हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता. म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्या म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितालो. आपले बापा कडेन तुजे नवे मागता ते म्हाका फावो कर. प्रत्येक तरान एका गोंयच्या भुरग्यान मिनीन आनी पर्सीन तांची तेगा भुरगीं संवसारांत जावन जल्मत आसतनांत देवान वेल्ले आसता जायते रडनासलीं रुदान करनासलीं. संपादपेच्या वरत्या मजतीन मागोंक तांकां विनंती केल्या वेळार ताणें जायते मागलें आनी तांकां भोव आपुरबायेचें भुरगें जल्मलां. ह्या खातीर ती देवाक अर्गां दितात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सिस्टर कृपा हिची ऑपरेशन बऱ्या तरान जालां. तिका देवान राखलां आनी बरी भलायकी तिका मेळच्या खातीर आमी मागता आसतना देवाक तें ऑपरेशन बरें केल्ल्या खातीर अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते जाणां राखून आसात. एलसी आपल्या कुटुंबांत आसले सर समस्या प्रत्येक आर्थीक समस्या संपोवन जावच्या ते मागोन आसा. प्रत्येक तरान फ्रँकी खातीर आमी मागता. तेज्या मदीं समाधान ना बैसिला तारवटी तो जावन आसा आनी कितें सकळी तेजे प्रमोशनाक ब्लॉक आसा की तो ब्लॉक काडून उडोवंक तो आशेता आनी तो म्हणटा म्हाका तसलो ब्लॉक जावन देव राखोवन दी म्हूण मागता. ताचे खातीर आमी प्रत्येक तरां मागया. त्याच प्रमाणे शॅरिटन हाचे बिझनेस बऱ्या तरां मुखार सरून वेचाक तेज्या भयणी वेलिनीक जाय जाल्ले भुरग्याचे देणें दिवच्या खातीर मागोन आसात. एमिलियो टिना ही भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोन आसात. जॉय आनी प्रिया भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोन आसात. कॉलन आनी ताचे मिसस ताचे भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोन आसात. हांची सगळी विनवणी पाद्रे पेव मुखांत जेजू लागीं आमी व्हरया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आंबोक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. कमान मेरे कृपे बरले समजे सांगता श्रेम तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या गोश्टीन जेजो. ती मरिये देवाचे मे आमा खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पाती येता. हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता. सर्ग आनी संवसार सरतपण म्हजे उतरां सरशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरवसो म्हाका आसा. प्रत्येक तरान एक तरणाटो आमच्या रितीर मंदिराक दाण येवन आसता. ताचें एक बरें काम मेळच्या खातीर आमी मागोन आसा. सम्या ताचे वाटो उक्त कर सम्या. जायते आमचे भुरगे आनीक जागो काडून गत्रेगोन आसात. एक एका रितीचे जागो काडून गरबांच्याक ते अत्रेगोन आसात. तांकां जागो काडोवचें बरो जागो तांकां दाखोवन दी. बांयत उदक नासतना आनी घरांत ह्या दिसांनी उदक नासतना जायते जाणां कश्टन आसात. सम्या तुका कळीत आसा. आमकां तो पावस येवंक ना. आमी पावसा खातीर राखोन आसा. तुजे भुरगे आमी खंडीत जावन तूं सोडिनाय कित्याक तुवेंच म्हळें आसा तुमकां कितें जाय तें तुमचो बाप जाणा. सर्गेचो बाप तें सगळें तुमकां दितालो म्हळ्यार आश्वासन तुवें दिलें. त्याच आश्वासन आमी मागता. हांगा जमल्यार एका भुरग्याची पिडा, हांगा जमल्यार एका भुरग्याचे कश्ट, तांचे वावंट तांच्या जिवितांत प्रत्येक तरान हांगाल्या आमच्या भुरग्याचे मानसीक असमतोलन सगळें सारकें करून दी. आनी आमचो पाद्रे पियो आमचो वर्तो सांत ह्या भुरग्यांक लागीं रावन तांची भलायकी बरी करून दी. त्याच प्रमाणे वायलेटीची भलायकी बरी जावच्याक आमी मागोन आसा. आसपासच्या काटल्यार असल्या जायत्या जाणांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोन आसा. आगीबाई मार्सेल हांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोन आसा. एलिज नॉर्मन विन्सेंट हांच्या खातीर आमी मागोन आसा. समेचें बरेंपण सदांच तो तांकां दिवं दी. तांच्या वर्त्या जिवितांत तांकां पावोवन दी. आनी कोणा सकडी विजा ब्लॉक आसा तांचे विजा ब्लॉक सकडी सारकें जावं दी. ह्या वेळार आमी मागया मोगाच्यान सगळ्या आमच्या भुरग्यां पासत लिडा पासत मागता. ताकाय भोव आपुरबायेचो फुडार दाखोवन दी सम्या. आनी आमचे कोणाचे सकडी समस्या आसत कितें तुज्या पांय तळार दवरता.
आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमोक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपया मरले तुझे संगत आश्रय आम तातून सदैव सदैव पावल तुझे कुशे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक सदीत सदां सदां सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजा तुझे रावपात येता, ये जेच्या पवित्र काळजा कष्ट दिले ते दया दाखयनासतना रावचे तुका साथ. आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुझी काकून दाखय, तुझे आणि आमची मोवाळा वय मरियेच्या तुके सणे दुळबी काळजा मारी पात. आम्ही तुझ्या लागी मागची कृपा तू आमकां लाभय. नमान काकुतीचे माये, नमान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आम्ही लावारता. आम्ही परदेशी वळका या तुकाच्या कोणात असता, अस्कार उस्कार सोड आमी तुका दान करता. तर तो आमच्या सगळे ते तुझे काकुतीचे दोळे आमचे उपरते आणि अपरदेश उपरांत तुझ्या गोष्टी सदैव पाव तुझो आमकां दाखय. ये दाळी ये मगळी ये दळबे अवकार मरिये समजुजे जेच्या पस्क्या बापा आमापसोत विनंती कर, सांपियो आमापसोत विनंती कर, सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमापसोत विनंती कर, सांपियो बापाय कलतो जावन जियेल्या आमापसोत विनंती सांपियो कर, कष्टान वरान तिरसान सांबाळिल्ल्या आमापसोत सांपियो प्रांची आसीच्या पाटलावदारा आमापसोत सांपियो कपजीन वर्दीच्या अलंकारा आमापसोत सांपियो सुमेच्या पाशाच्या गायने नटयलेल्या आमापसोत सांपियो क्रिस्त भक्तीन भरलेल्या आमापसोत सांपियो गुमसाच्या सक्रमेदा मुखान बापाची काकू दाखयल्या आमापसोत सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा सांपियो मागण्यान तिरासान सांबाळिल्ल्या सांपियो तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या सांपियो सर या जगांक आदर्श जाल्ल्या सांपियो आत्म्याच्या बाचोगात वावुरल्या सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा सांपियो गरजेवंतान तक्षण पावच्या आमापसोत विनंती कर, सांपियो तुका उलो मारतल्याच्या बरोवशा आमापसोत विनंती कर, सांपियो आमा समेत संच्या आदारा आमापसोत विनंती कर. सांपियो आमा पासत वेनाती खर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फाव जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पित जिणयेक आपोणे दिवन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भगवान प्रांसी आसीच्या शेतांत क्रिस्त या जागजान मागलोय. तुझ्या मागण्या आणि पुण्यावर आम्ही आमकां पावस जाल्ल्या बेसान तिरसणेन रावन क्रिस्ता सक्सेसा जावची येवं आमकां तुझ्या कृपे देण्याने बर म्हण आमी मागता. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद देव आणि तुमकां सांबाळो. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांगो आणि तुमचे दया दाखव. आमेन. सर्वेस्पर तुम्ही सांपियोचे दवरल्ली भक्त मानून घेऊ आणि तुमची सर मागणी फळादे करो. आणि सर पदवी दाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. Lana
नवर्त स्वागत तुमकां मागता की ह्या पाद्रिपेच्या वर्त्या मानान तुमी हांगा आसात. देवाचे मिस्टर आशिर्वाद सदांच तुमचेर वतूं दी आनी देव जायतें बरेंपण खर्च्याक देवान आपयलो वर्तो अवकाश आमी घेवन मिसाचें बलिदान ह्या त्या खातीर भेटवया. संपिओ आर्गामीस दितात वॉल्सन बेन्सन, आर्गामीस आयरीन डिसोजा, हेलेन डिसोजाच्या आत्म्याक सुजान्ना रेगो, आर्गामीस संपिओक दितात मेल्विन डिसोजा, जल्मदिवस आचरण आर्गामीस दितात क्रिसेल मातेस. रॉबर्ट हाचे जल्मदिवस ह्या जावन आसा, ह्या खातीर आमी ताचे खातीर मागया. सरस्वती देवाचे मिस्टर आशिर्वादा आमच्या जिवनांत जायते वर्त्या मापान भोगोंक पवित्र रचनावी मिसाचें बलिदान माया मोगान आराम करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक आमी मानव सारकी जिणी जियेत आसतना ह्या संवसारांत लौकिकतेक लाभदा नासतना सर्गींचें वर्तें भाग भोगूंक सदांच आमची दिश्ट आमी थंय दवरूंक जाय. आनी हाचो अर्थ जावन आसा संवसारी जिवन आमी सुखारी मारूंक न्हय, संवसारी जिवन जिये जाय. पूण देवा सांगता एक जावन आमी पवित्रपण आपणाय जाय. त्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिव्या आसतलें बरें बागी जिवन देवान आमकां फावो केला. त्या प्रमाणे आमचें जिवन मांडून हाडूंक त्याच पवित्र पुस्तकाची वर्ती जाणवाय बगूंक आमकां ताणें जायते अवकाश करून दिल्यात. प्रत्येक तरान आमी अवकाश सोगडोन घेवन आमचें जिवीत ह्या संवसारी जिवनान लक्त केल्लें आसा. तर संपूर्ण एक आमकां बऱ्या जिविताच्या वाटेक आनी आमची दिश्ट त्या सर्गाच्या दायसांत वांटेली जावच्याक सदांच आमचो ध्येय घेवन आमी जियोंक प्रयत्न करया. आमच्या पातकांची वळख धरून मेसाच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर पात्र घेवंक आयतीन जावन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरोन सांगता. मनांचे तोंडांत सरोन वायटा धरून आनी बरें सणोन हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगयान सदांच अवकार मेळये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनाधिकार म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदता देव आमची काकूत कर, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सर्पदेदा आनी ससनाच्या देवा, तुज्या दैवी कृपेन तुज्या जगा संपियोग तुज्या पुताच्या पाशा जगाने नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसांद्वारे तुज्या गणित मोगाची दायमाय आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूंक आनी संतोशांत ताच्या महिमेंत वांटेली आमकां पाव कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. तोबिताच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव कंतीन बुडोवन रडोंक लागलो आनी आस्कार सुस्कार सोडून हांवें अशें प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा तूं प्रामाणीक आनी सगळ्यो तुज्यो करण्यो नितीपणाच्यो. सगळ्यो तुज्या वाटो काकूळ आनी सत. तूं संवसाराचो मनसुबीदार.
आनी आतां ये सर्वेस्परा म्हजो उगडास कर आनी म्हजेर तुजी कृपाळ दिश्ट घाल. हांवें केल्ल्या पातकां खातीर नेणारपणी केल्ल्या सुखीं खातीर आनी म्हज्या पुर्वजांनी केल्ल्या पातकां खातीर म्हाका ख्यास्त लायनाका. आमी तुजे विरोध पाताक केले, तुजे आदेश आमी पाळले नात. देखून तुवें आमकां लुटीचे, निर्वसनाचे आनी मरणाचे अधीन केलें. ज्या राष्ट्रामध्ये तुवें आमकां शिंपडायलें त्या राष्ट्रामध्ये आमी खबरांची, केबडायांची आनी केण्ण्यांची एक वस्त जावशी केलें. म्हज्या आनी म्हज्या पुर्वजांच्या अपराधां पासत तुवें म्हाका लायिल्ली कठीण शिक्षा करीस सारकी. कित्याक आमी तुजे आदेश पाळूंक नात आनी आमी तुजे समोर सताचे वाटेन चलोवंक ना. देखून आतां तुका जाय तशें म्हाका चलय. म्हज्या आत्म्याक म्हजे तावन वेगळो सरूंक फरमाय आनी हांवें ह्या संवसारांतलो भायर सरून परत धूळ जावंक म्हाका दी. जियोंचे प्रास हांव मेल्लो जाल्यार म्हाका अदीक बरें. कित्याक म्हाका फावो निंदा हांवें आयकल्या आनी वडकंतीन हांव बुडलां. सर्वेस्परा, दया करून ह्या संकटांतलो म्हाका निवार. म्हजो तिरस्कार करूं नाका. म्हजे वेली तुजी नदर काडूं नाका. हें संकट सोंसचें प्रास आनी ही निंदा आयकोनचें प्रास हांव मेल्लो जाल्यार म्हाका अदीक बरें. त्याच दिसा मेदियाच्या एकबत्तानांत रागुएलाची दुवे साराईक आपल्या बापायच्या साकरणी मदले एकलेन उलयिल्ली आत्मानाची उतरां आयकोंक मेळ्ळीं. कित्याक 7 दादल्यां कडेन तिचें लग्न जाल्लें, पूण खोट्या देंवसरा आस्मा देवसान तांणी तिचे कडेन संभोग करचे आदींच ताका एका पाटल्यान आनी एकल्याक जिवेशी मारलें. देखून साकरणीन तिका म्हळें, तूंच तुज्या दादल्यांक गळो चिड्डून तांकां जिवेशी मारताय. तुका 7 दादले आसले, पूण तांचे मदलो एकलो लेगून तुका उरलो ना. आमकां तूं कित्याक मारताय? तुजे दादले मेले देखून तांचे बराबर तूंय मर. तुज्या एक पुताक वा तुजे एक दुवेक पळोवंक आमकां केदींकच मेळना जावं. त्या दिसा ती कंतीन बुडली आनी रडली. गळपास घेवच्या इराद्यान ती आपल्या बापायच्या घरच्या वयल्या कुडाक गेली. पूण तिणें सारकें चिंतून पळोवन आपणा इतल्याक म्हळें, ना, लोक म्हज्या बापायची अशी निंदा करतलो. तुका एकलीच आपुरबायेची दूव आसली, पूण आपल्या निर्भागीपणाक लागून तिणें गळपास घेतलो. अशें आपल्या म्हातारे प्रायेर ताणें खंतीन बुडोवन पोणान देवूंक हांव कारण जातलीं. हांवें गळपास घेनासतना रावचें भोव बरें. त्या बदलाक हांवें म्हज्या जिवितांत केण्ण्यो आयकना जावच्याक देवान म्हाका मरण धाडचे खातीर हांव ताचे लागीं विनंती करतलीं. देखून ती जने लागीं गेली आनी आपले हात विस्तारून धरून तिणें प्रार्थना केलें. तेच घडये देवाची महिमा मुखार हांच्या दोगांयच्या प्रार्थनांचो स्विकार जालो आनी दोगांयकी बरें करूंक रफाएलाक धाडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. दुस्मानांक मुझे विशीं हांसूंक करिनाका. तुजेर विश्वास दवरलेलो कोणूच फटवून पडचो ना, पूण खरार मोडलेली मात लजेक पडटली. तुजो वाटो
विश्वासीपण केदीच विसर नाका पुर्विल्ल्या काळांचो तुजो मोग म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरी नाका तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास उद्गार पुनर्जीवनपण आनी जीव म्हणटा सोमी जो कोण म्हाका सतमानता तो सासणाक मोरचो ना सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो म्हाका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ त्यावेळी सदुसेव जिवानपण ना म्हणटाले ते जेजू सरसी येवन असे सवाल करूंक लागले मेस्त्री मोयशेन आपल्या कायद्यान आमकां अशें बरोवन घालां एकलोच भाव मरतना आपणाक भुरग्यां नासता आपल्या बायलेक सोडन वसत जाल्यार सरल्याच्या भावान ताचे विधव बायले लागले लग्न जावन सरल आपल्या भावाक संतत उत्पान करी जाय तर 7 जाण भाव असले मालगड एक स्त्री लागीं लग्न जालो आनी भुरग्यां नासतना मौन पावलो दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरग्यां नासतना मौन पावलो आनी तिसऱ्यांनी तशेंच केलें उपरांत एका फाटल्यान एकल्यान 7व्यान पर्यंत तिका लग्न करून घेतली तरी एकल्यागी भुरगें जालें ना शेगी सकळा फाटल्यान ती स्त्री मौन पावली तर मेल्ल्याच्या जिवानपणा दिसा ती कोणाची बायल जाताली ते 7 भाव तिचे लागीं लग्न जाल्ले न्ही जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण येना देवाचे समाते विशय ती कळीत ना देखूनच तुमी पटवून पडल्यात न्ही मेल्ल्यांतले जिवान जातात दादले तशें स्त्रियो सर्गीच्या आंज्या बरी जाताली देखून ताका लग्न आसचें ना आनी मौन पावले जिवान जातात म्हणल्या विशयांत मोयजेच्या ग्रंथांत जलत्या म्हणल्या विशयांत बरोवन आसा तें तुमी वाचूंक ना कितें थंय देव मोयजे लागीं उलोवन म्हणटा हांव देव अब्राहमाचो देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो जिव्यांचो देव तो मेल्ल्यांचो न्हय देखून तुमी पुरते सुकोन पडल्यात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायते जाणां तुमी काजारी जिवान जियेत आसतना सगळें बरें ते सगळें वायटूच म्हणूंक जायना अरी एखादें एक समज आमची जिवान आसता पूण जायत्या जाणांक आमी तडबडी म्हणटा एखाद्या वेळा पुढच्या जल्मांत लग्न आसा तर एस घोवा लागीं एस बायल्या लागीं तूं परत जियोंक तयार आसा की म्हळ्यार ह्या संवसाराचे काजर पुरो फादर म्हणटात थोड्यांक काजर जावनय पुरासाण बगल्या हे पुरासाण बगची ह्या पुरासाण ना बगची ते आमी आमच्या जिवितान बऱ्या तरान समजून घेतले जाल्यार देवाच्या ससयेन आमचें जिवान मुखारसून व्हरोंक जालें जाल्यार बरें आसा पूण आमी सांगचे तितलें सुलाभ ना मोगाचेर कित्याक एक एकल्याचें टेम्परमेंट पळयत आसतना कितें कितें जाता एक एकल्याचें टेम्परमेंट अशें आसा की
कितलें समजयल्यार समजोवन सयत तयार नात. ह्या वेळार थोड्यांनी म्हज्या कडेन म्हणच्या फादर म्हाका घरांत बारी वत्ताय करतात काजर जावंक कितें करचें फादर. ते जाल्यार घरच्यांनी येवन म्हणजे ताका सांगा फादर काजर जावंक. हांव म्हणजे काजर जावंक हांव सांगना, पाद्राप जावंक जाल्यार हांव सांगता. कित्याक ह्या जगाची चिणी भो आपुरबाये तरान चियोन म्हाका कळीत आसा. काजरीची न्ही आपुरबायची न्ही म्हण सांगना, बरी आपुरबायची वय पूण बरें सगळें चल्लें बरें. एकादोळा ना तर जायत्या जाणांची विधवळी जाल्ली आसा. तर आमी काजराक भियोवचें न्ही, देवा लागीं मागचें बरी काजरी कुटुंबां आमकां दी म्हूण. पूण आयच्या वर्त्या सवालांत जेजू भोव आपुरबायची जावाब ह्या पारिजा वांगडी साधू सेवांक दिता. तांचें चिंतप तीर कनिश्ट आसलें ह्या संवसाराचे मात्र आनी तेंचो मुखार सून वेता म्हूण. पूण जेजून तांकां दिली शिकोण तुमकां त्या देवाच्या उतराची समजणी ना. देवाचें उतर तुमी फकत वाचता शिवाय तें बऱ्या तरान तें जिवन घेवना. त्या प्रमाणे तुमचें जिवीत तुमी मांडून हाडूना. कित्याक मगाचें न्हू आमच्या जिवनांत जायते फुडें आमकां रुली रेग्रो आसात ते आमी मानून घेता. पूण देवाचें उतर आमचें ट्रान्सफॉर्मेशन करता, आमचें थंय बदलावण हाडटा. हें जावन आसा देवाच्या उतरांत आमकां दिले उपादेश जावं दी हेर संदेश जावं दी बऱ्या तरान जियोंक शिकयता. त्या देखून आमी म्हणटा इंग्लिशान बायबलाक बेजीक इन्स्ट्रक्शन बिफोर लिवींग दी अर्थ. म्हळ्यार ह्या संवसाराचें जिवीत आमी संपोवन सर्गाच्या दायजाक वेता आसतना त्या प्रमाणे आमी समजोन घेवंक जाय. त्या खातीर जेजू म्हणटा त्या सर्गांच्या दायजान तुमी वेता आसतना गो बायल म्हूण आसचें ना, तुमी सगळीं आंज्या बरीं जातल्यात. त्या खातीर आमच्या संवसारांत जियेत आसतना आपुरबायचें जिवन जियोंक आपणे मेळिल्लें आसा. थोड्यांनी म्हणच्या ती तशें जियेतात ती अशें जियेतात पूण तांकां कांय जायना. ती कशें जियेतात म्हणल्यार आमी पळोवचें न्ही. तूं आनी हांव कसलें आपुरबायचें जिवन जियोंक देवान आमकां आपयलां तें जिवन संपूर्ण करच्याक आमी पेसाडचें जावन आसा. आनी त्या द्वारे सर्गीच्या वाटेक आमच्या जिवांत देवा सांगाता एक जावंक आमची वाट आमी तयार केल्ली जावन आसा. त्या खातीर म्हणटा तो देव अब्राहमाचो इजाकाचो जाकोबाचो आनी जिवो देव तो सदांच आमचे सांगाता आसचो. त्या देवा सांगाता एक जावच्याक ह्या संवसारी जिवान आपुरबायच्या घरच्याक आमचे संबंध बरे करून घेवया. आमी बऱ्या तरेन एकामेका सांगाता जियेवया. सांग बरो थोडे सोडधोड आमचे थंय आसता, थोड्यांची मेंटॅलिटी डिफरंट आसता. ती समजून घेवन ती बरी करच्याक सम्या कडेन आमी मागया. आमेन. मगाच्या बाबेडेन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मगळा बापा तुज्या सेवका सामपियोचो उगडास काडून आमी दाना तुका भेटयता ते तो मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां सजनाच्या जिविता वरण पावूं
आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परातय उभारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आणि सृष्टाच्या देवा सर काळे आणि सत्य आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सो आणि आमच्या फायद्या सो. त्या तुझ्या संत भक्ता सवे तुका महिमा मेळटा. कित्याक तुझ्या पुण्याचे इनाम तुझ्या देण्यांचो मुकुट. तुझ्या भक्ता संपियोचे जिणे तरी तूं आमकां एक आदर्श दिताय. तुझ्या मागणेच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुझ्या कृपेच्या मजतीन आमकां तो तुझ्या भाव भयणी थंय एकवटायताय. अशें तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त सक्सीस सांग तुझ्या महिमेत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळे देवदूत आनी सदां भक्ता सांगाती विश्वासान एवढा मोगान निरंतरी आमी तुझें किर्तन गायताव. गरज तू पवित्री दोन सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रात्म्यात आडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सुसुगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परिचय जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टें कराराचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. हो बाबा तसं मरणासनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी चडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक त्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड.
फ्रांसीस आमच्या बग्यान बाप्पा, पिटर पावल आमच्या गोळी बाप्पा, सगळ्या यासाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्ल्या सुमेस्ता तुजें परसाळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. सल्म दिवस आचरण करच्या. क्रिस्टल मतायस त्याच प्रमाणे रॉबर्ट आणि तशेंच एनिवर्सरी आचरण करच्या जेनेविव आणि स्टीवन हांचे तुजी वेस्तार आशिर्वादा घाल. तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ. तांचें जीवन तुका समा सारकें जियोंक जाय जाली सर कुरपेची देणी तांचेर वत. अवकार मेरे देवाचे मागीर सांगाती बग्यान दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस, सम पाद्र पियो, सम आंतोनी, सम क्लारा बरोबर सस्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गो आमकां पावक. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे सांगता त्याचे जाताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्यान सदांच तुज्या मोगाची भुरगीं घरच्याक आनी सदांच आमची वर्ती आत्मिकतेन वाडावळ जावच्याक दिल्लें तें प्रार्थन भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या बागड्याच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्त जेणे बरो शानत तेले आमकां तुझ्या उदार काकुळती सर पातकांतले सुटय आणि सर आकातांतले वाठय. कित्याक राजवडकी पदव्याने महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तो तुझ्या दमदामळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बावटचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती देण एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. समजेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मोग आसून एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. मोगच्या भावन आनी भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जिवान जेजू त्या जिवानपणाच्या वर्त्या विशवाक आमकां आपयिल्लो आनी त्याच सर्गाच्या ताईसांत आमकां वांटेली करचो जेजू असो जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या, तूं म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या गरजेंतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत
आमच्या मोगाळ बापांक सस्ते जिविताच्या काळात तू आमकां दोशी केलाय सांप्योचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेदर आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जिवान सर करपा दे म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे ही सोवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वसण्यात क्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या नेवच्या बुधवारा 14 तारखेर समांतोंची परब आमी संभ्रमता सांजेर 5:15 वरार आमच्या पुनशेताच्या इमाची लागीं आमी जमतल्या वाचेच्या पुरशांवर आमी हांगा येवचें 6 वरार सांजेर फेस्ताचें संभ्रमीक मीस आसतलें आनी त्याच दीस बुधवार सकाळचे 10:30 वरांचें आराधन पादुकेच्या नव्यान आनी मिसाचें बलिदानी येता प्रकार आसतलें त्या देखून खंयचें कॅन्सल जावचें ना ते सगळे आत्मीक कार्य हांगा चलोन आसतलीं सम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सम्या दयेन आयक आमचे मागणे आणि मुझे बाप तुझेशी पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे ही सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगळा बापा आमचे तुवें संप्योचे विनवणेन वतल्या सर पे देण्यापासून आमी तुका अर्गां दिता सर्वस्त तुजे तानूप जातात आनी मनशां दोस करतात तर ह्या वेळा आमी मागता हांगा सरडलेल्या उण्याचे तुजे विस्तार आशिर्वाद हांगा हे उणे स्वीकार कर जाल्यार आमकां बरी भलायकी घटाय आनी पोशान मेळूं आनी सरपिणाचे गण जावं हे मागणे आमी भोवतेर भोंवडटान समी पियोचे विनवणेन मागता क्रिस्त आमच्या सम्यावर बे आमेन. Padre Pio, Ama pasod vinatikat, Bagian ko sa Kurwen, niwaram ka amche dewa, amcha dusmanantle, bapache putache ni pavitrat meche navi. Amen.